दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबिलोनियेंत जोकीम नांवाचो एक दादलो आसलो. हिल्कियाचे धुवे सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भोक्तिवंत मनशां आसलीं. आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेसाच्या शास्त्रांत शिकोवन वाडयलोली. जोकीम भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घरा भोंवतणी एक मळो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां म्हाताऱ्यांक विंचून काडलोले आनी मुन्सिबीदार कशे नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवपाक उबे जाल्यात म्हातारे आनी मुन्सिबीदार. तांचेच वरवीं बाबिलोनियेंत नोश्टेपण भितर सरलें. ते मनीस जोकींच्या घरा येताले आनी कसलोय खोटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगळो लोक भायर सोरून गेल्या उपरांत सुमार दनपाराच्या वेळार सुजान आपल्या पोतीच्या मोळ्यांत भोंवो. ती भोंवडी मारूंक भितर सरतना ते दोग म्हातारे दिसपट्टी तिका पळयताले. तांच्या काळजांत तिची आशा वाडूंक लागली. आपली बूद तांणी कुशीन काडून दवरली. सर्गार आपले दोळे लावूंक पोरवा करूंक ना आनी देवाचे नितीची निर्णय ते विसरले. म्हणटोच एक बरो सोयीग मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचे भाशेन दोगां चाकोरणींक आपणा बराबर घेवन सुजान आयली. गर्मेचो दीस तो आनी ती मोळ्यांत न्हावूंक सोदताली. कोण थंय नासलो, फकत ते दोग म्हातारे. तिचेर दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणें चाकोरणीक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन येयात. आनी हांव नाता म्हणसर मोळ्याचे दारवंटे बंद करून दवरात. त्यो चाकोरणी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग म्हातारे थंय उबे जाले आनी तिचे पाटीक लागले. तांणी म्हणलें, मोळ्याचो दारवांटो बंद आसा, कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खुशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करून दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगूय अशी तुजेर आड गोवाय दितल्यो की तुजे बराबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी ह्याच खातीर तुवें तुज्या चाकोरणींक भायर धाडलोय. सुजानान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटावूं ना. हांव वय म्हणून जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणून जाल्यार तुमच्या हातांतली हांव सुटोना. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातोक करचे परस गुन्यांवां विणें तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना तिणें बोब मारली. तेय दोग म्हातारे बोब मारूं लागले आनी तिचो गुन्यांव करूं लागले. एकलो मोळ्याचो दारवंटो उगडूंक धांवलो. मोळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालां तें पळोवंक फाटल्या दारांतल्यान धांवून आयलो. म्हाताऱ्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळींच घुस्पवलीं, कित्याक सुजाना विशीं असली खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा
तिच्या घोवा जोकींच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग म्हातारे आयले. आपल्या नश्टेपणान ते एकूच चिंताले, तिचें मरण मागून घेवंक. जमलोल्या लोकांक तांणी म्हळें, सुजान हिल्कियाची धूव आनी जोकींची बायल, हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवंक धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या, आपल्या भुरग्यांच्या आनी सगळ्या सोयऱ्यां बराबर. लोकां मदें उबे रावून त्या दोगा म्हाताऱ्यांनी सुजानाच्या माथ्यार हात दवरले. ती रडताली. तिचे दोळे स्वर्गार लायलोले आसले आनी तिचें काळीज देवाचेर थीर विस्वास दवरून आसलें. म्हातारे उलोवंक लागले. आमी एकलेच मोळ्यांत भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोणींक घेवन आयली. तिणें दारवांटो बंद केलो आनी चाकोणींक भायर सोरूंक लायलें. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो. तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांयनी एकवोट केलो. आमी मोळ्याच्या एका कोणशाक आसल्यांव. थंय तावन हें नश्टेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्यांव. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत. पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान दवरूंक जालें ना. तो आमचे परस अदीक घोट आसलो आनी दारवांटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी दवरली आनी तो कोण गाय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवाय. जमलोल्या लोकान तांचे सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मुनसुबीदार आसले. म्हणटच सुजानाचेर मोरणाचें फर्मोण पडलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडला त्या सोकटांतली हांव निरोपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरतालीं तेन्नाच दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवें पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तुरीच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायेलाचे धुवेचेर तुमी मोरणाचें फर्मोण मारलें. मनसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगळो लोक वेगीवेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हळें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुजे मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलो. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या
एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरोपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं ओनितीन निर्णय दिताय. निरोपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपोडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडाखाल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडाखाल. दानियेलान म्हळें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कोडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानानची संसोद. सुरोपायेन तुका भुलयलो. कुडीचे आशेन तुजें काळीज नोश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवा लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडाखाल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडाखाल. दानियेलान म्हळें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटाक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फुटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी खास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरोपराधी बायलेचो जीव वांचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठयले आनी तशेंच जोकीन आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवें सांपडूंक ना. त्या दिसा थावन लोकाच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मोनादीक जालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना. थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत घोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. धोमधोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण करपा दिसान दीस
घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब: परमेस्वर म्हाका सोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. जुआंवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंजी कडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंय थावन आयलां आनी खंय वेतां तें हांव जाणू. पूण हांव खंय थावन आयलां आनी खंय वेतां तें तुमी नकळोत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण मनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बराबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या पासत तांणी ताका म्हणलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हळें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्म दानाचे पेटीशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो देखून कोणेंच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.